मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. माजोड्डीच्या वादग्रस्त डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाचे नवे कोफुसांव. सरपंचान डेप्युटी कलेक्टराकडेन केल्ली कागाळ. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान काम बंद करपाचो दिलो आदेश, पूण मडगांव जिल्लो अधिकाऱ्यान आदेश घेतलो फाटीं. चिखले कदंबा बसीचो घराक धपको, जाली ना जिवीत हानी, घराचें जालां बरेच लुकसाण. सामान्या परस चड उरतलें तापमान. सप्तकभर चालूच उरतलो हो प्रकार, हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. माजोड्डेच्या वादग्रस्त डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक नव्यान विरोध जाता. माजोड्डेच्या सरपंचान हेरिटेज मालमत्ता नश्ट जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान मडगांव उपजिल्लो अधिकाऱ्या कडल्यान बंद करपाचो आदेश मेळयलो, पूण मडगांवच्या जिल्लो अधिकाऱ्यान हो आदेश रद्द केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज सरकार म्हणटा आणि आमचे जे जाणकार आसात तेही म्हणटात की जी आमची हेरिटेज आसा, जी पयलींची घर या कसली जावं जी हेरिटेज आसा ही सांबाळची म्हणून मागतात. आणि हेच खातीर सरकारानूय सांगले कडेन आसा की आमची हेरिटेज सांबाळया म्हणून. आणि एक वटेन सरकार सांबाळया म्हणटा आणि दुसरे वटेन सरकार तीच घरां तीच हेरिटेज आसा ही डिस्ट्रॉय करपाक सोदता. हे माजोड्डाची जो इश्यू आसा, ह्या माजोड्डाच्या इश्यू आयल्यान कळटा कित्याक माजोड्डा हांगा डबल ट्रॅकिंग जे आसा, ह्या डबल रेल्वे ट्रॅकिंगा खातीर आमची पोन्नेली जी कितलीशीं घरां आसात ही वचपाची धडेर आसात. आणि हेजे खातीर थंयची जी सरपंच आसा माजोड्डाची हिणें कंप्लेन फायल केली आणि डेप्युटी कलेक्टराक मडगांवां घातली आणि डेप्युटी कलेक्टराक स्टॉप वर्क ऑर्डर दिली. पूण ही खंय तरी ऑर्डर जी आसा ही कलेक्टराक मेळ्ळी आणि कलेक्टरान ही ऑर्डर कॅन्सल केली आणि थंय डबल ट्रॅकिंगाक एक्झिक्युशन करची म्हणून हांगा कंप्लेन आसा ती घेवन तेणें परमिशन दिलें. हांगा जी जेन्ना ही बातमी आनी हेजो हो जे आसा हे जेन्ना MP कळ्ळें, जो आमचो सावथ गोवाचो MP, ह्या सावथ गोवाचे MPन आज तेजो पाडो वाचले कडेन आसा. आनी हे सगळे डबल ट्रॅकिंग जाता तें फक्त कोला खातीर जाता. आनी कोल जर हाडपाक जाय तो गोंयांतल्यान, कित्याक व्हडली व्हडली इंडस्ट्री आसात त्यो सगळ्यो कर्नाटका महाराष्ट्र आसात, जर तुमी थंयच्यान व्हरचो हो तेणें आरोप केले कडेन आसा. आनी आमी ओगी रावपाना हेंय आज MP जो आसा सावथ गोवाचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीसान सांगले कडेन आसा. नाव द कलेक्टर हॅज रिवोक्ड दॅट अंडर हुज प्रेशर. हे कलेक्टराक खबर आहा आमची जमीन सेव करपाक जाय, डॉक्युमेंट कोणाचे ते. शी हॅज नॉट इवन कॉल्ड द अफेक्टेड पार्टी, द रेसिडेंट्स. They have used police, they have used everything, and now they have filed a case against those old people, those residents. So I have raised a matter because here pay destruction jata, here pay RVNL forcefully with the help of administration zomni pay occupy केले आमच्या लोकांच्यो. हे कोणाक लागून? हे फक्त डबल ट्रॅक बांदपाक to help Adani, who is bringing coal from Australia, so that this coal goes from the double tracks through Welsam and all our coastal areas through Goa for Karnataka and Maharashtra. For Karnataka, why? Because they have got steel plants and power plants, so they require coal. So why bring through Goa? You take it through Maharashtra. There is or Karnataka. There is Bellekeri port, Karwar asa, Mangalore asa, sagle airport asa. Tumi थंय वरा न्ही. Secondly, wo coal weta थंय for the steel plant. Steel plant means they require a lot of water. Now from where they will get water? Now you know why Madha is getting diverted is because of that. Madha is getting diverted because they require more water to meet the requirement of steel plant. आणि सांगताना कितें सांगता कर्नाटका, हे that is for our farmers म्हूण. मजगती थळाव्यांक विश्वासान घेवन योग्य मोबदलो दिल्या उपरांतूच खंयचीय उदरगत जावपाक जाय, हाचेर आदलो केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून भर दिलो. आज आपण पाहतो स्थानिक लोकांचे प्रश्न लक्षात घेऊनच गोव्याचा विकास झाला पाहिजे, ही आपली ठाम भूमिका असली पाहिजे. स्थानिक जे लोक आहेत गोव्याचे, त्यांचा व्यवसाय काय? एक तर मच्छीमारी, शेती, बागायती किंवा पर्यटन. ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी बाजारपेठ जर हवी असेल तर ट्रेन ही एक मार्ग असू शकतो. आणि म्हणून डबलिंग जर झालं त्याचा फायदा स्थानिकांना नक्कीच होऊ शकतो. परंतु त्यासाठी जी जागा जर घ्यायची असेल, जमीन
अतिक्रमण करायचं असेल तर त्यासाठी देखील स्थानिक लोकांच्या परवानगीशिवाय ते होता कामा नये. त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यात ज्या ज्या ठिकाणी स्थानिक लोकांच्या अडचणी असतील त्या लक्षात घेतल्याच पाहिजे. त्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाने त्यावर लक्ष दिलं पाहिजे. रेल्वे मंत्र्याला मी देखील हा प्रश्न नक्कीच सांगेन की कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक लोकांच्या अडचणी लक्षात न घेता कोणताही प्रकल्प अंमलात येता कामा नये यामध्ये हा भूमिका. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीष परब आणि मुजैफ शेख. चिखली कदंबा बसीन एका घराक धपको दिलो. कोणाक कांयच जालें ना, मात घराचें लुकसाण जाल्ल्याचें दिसून येता. कदंबा येरादारी महामंडळाची बस वास्को सावन पणजे वयताली. बशीचें नियंत्रण सुटून एका घराक धपको दिल्ल्यान घराचें व्हड प्रमाणात लुकसाण जालां. सुदैवान कसलीच दुखापत जावंक ना. ह्या घडणुकेक लागून घराचो काय भाग कोसळ्ळो. अपघाताच्या कारणाचो अधिकारी तपास करतात. ब्रेक ताका लागून डायरेक्ट वचून ताणें मारलें दिसलें. घरान कोण नासलेली? घरान आमी कोण ना सगळें भितर आशिल्लीं. आनी कितें डॅमेज कितें जाला आतां? डॅमेज म्हणजे फूल सगळें मोडलां न्हय पळय फुडें थंय गेलें अख्खी फुडें तें भायर येयलें पळय भायर ती. हय ती कोणाचें घर आहे? म्हाजें. तुमी नासलें कितें घरा? ना हांव नाशिल्लें हांव वयर आसता न्हू तेंच्यान हांव येयलो. आतां कितें म्हणटा ते बसवाले? अजून कांय सांगूना तेणें सेटलमेंट करुया म्हणटा ते. हय तो चार म्हणटा आपला न्ही तेंचो. ड्रायव्हर कितें म्हणटा तो? ड्रायव्हर म्हणटा आपूण कितें करुया म्हणटा तो. आपूण एकदम हें जालें म्हणटा म्हणजे कांयच कळना म्हणटा कोण येयलें कितें. हांव फोनार उलयतालें म्हाजे मातशें कित्याक लागून मागीर इतल्यान आवाज जालो गप गप म्हणून भायर येयले पयलें हें आख्खें सगळें पडलां सकयल. म्हाका उलोवपाक कितें हें करपाक जायनालें. तुमी भितर आसलेले? भितर आसले. मागीर ड्रायव्हर भितर कितें सांगलें? तुमी कितें सांगलां? ड्रायव्हर म्हणटा आमची चूक ना म्हणटा. आमची चूक ना म्हणटा. आमले तुमी इथे घरा दारा आसा आनी कशें मातशें स्लो चलया न्ही. आं तो कितें जालें म्हणटा? कशें जालें म्हणटा तो म्हणटा खंयची एक गाडी येयली ताका वाटोवपा खातीर आपूण मारलें म्हणटा. आतां कितें लॉस बी कितें सांगलां तेंच्यांनी? तेंच्यांनी कांय सांगू ना. पूण हांवें तांकां हांगा बस काडनाका. तुमी आमकां कितें तरी आमचें हें करा न्ही. एस्टिमेट कर. सेटलमेंट करा आनी काडून सोडा. फूल व्हॅन गाडी उभी केली. त्याच्या फाटल्यान 4 व्हिलर आसलेली. ओके. त्याच्या फाटल्यान 2 व्हिलर आसलो. जपून उभी केली. हांवें ब्रेक मारपाची ट्राय केली आनी तुस्त पळय आवाज येयलो आनी म्हाका आनी काय नाजाल्यार 2 व्हिलर येतलो आसलो म्हणून मातशी स्टार्टींग घेवपाक म्हूण हें केली. तेच्या घराक लागली मातशी गाडी. आतां कितें म्हणटा ते? कितें म्हणटा? ती घर मालकां कितें म्हणटा? ती आतां तेजें कितें अजून हें करून आमकां साहेब येयल्या न्हू. पुलीस कंप्लेंट केल्या? पुलीस आतां करूंक ना. पुलीस कंप्लेंट जावंक ना. पॅसेंजर खूप आलं. बस खूब जाण आसले. मार लागला त्यांना. ना काय ना इंजरी काय ना. इंजरी कोणाक काय ना. ते गाडी सडनली बसी मुखार स्कुलाची बस आशिल्ली आनी सडनली ते 2 गाडी मध्ये येयली. ओके. हांव तिकेट मारता आशिल्लो. तितलें ऑब्जर्व जावना पण ते बसी ड्रायव्हरान त्या भुरग्याक सेफगार्ड करपा लागून ते मदीं ते झुक करून गाडी मध्ये येयले न्हू सो हें जालें. पूण बस फास्ट आसली तर? ना 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 इतली अशें इतली कितें डॅमेज जालें तर गाडी? मदीं गाडी येयली न्हू 2 ब्रेक नासले? ना ब्रेक आशिल्ली. ब्रेक मारूंक ना? ब्रेक मारली ते मुखार गाडी आशिल्ली स्कूल बसीचे. म्हणजे सायडीक घेतली? म्हणजे ते सायडीक घेतले? हय. ब्रेक मारप आसता ते मुखार मागीर ते सायडीक मदीं आनीक 2 गाडी येयली. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिगम्याच्या तालार पुराय गोंय नाचता. रोमटां आनी चित्रां पळोवपाक लोक गर्दी करतात. पळयात सरवणचो शिगमो आनी दिवचलची घोडेमोडणी. वाठाऱ्या घालवसा मारिंगणा
वार्षिक पद्धतीप्रमाणे डिचोली तालुक्यात दोन धड्याकान शिमगोत्सव चालू जाऊन आता आमचे बिचोलीची एक म्हणजे पारंपरिक वार्षिक पद्धतीप्रमाणे पुण्याच्या 5व्या दिसाक आम्ही घोड्या मनयतात. हे आमचे 4 चौगुले ग्रामस्थ गावकारांचे घोड्या असतात. 4 चौगुले ग्रामस्थ गावकारांचे घोडे देवळान येयले काय त्याची विधिवत पूजा केली जाता. पूजा केली की गाराणे सांगणे झाल्या उपरांत ते हांगासून थेटरा कडेन वचून एक मठा कडसून थेटरा पर्यंत 5-5 फेरे मारून परत गांवकाराड्यार येवन गांवकाराड्यार परत एक 5-5 फेरे मारून रवानाता कडेन येवन सगळे घोडे स्वार परत आपले घोडे रिंगण घालून आपले घोडे वार्षिक पद्धती प्रमाणे देवळान वचून घोडे मंडळीची ही थंयसर सांगता जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव प्रन्यूकार पोया फुडल्यो खबरो. तापमान सामान्या परस चड उरतले आनी हो प्रकार सप्तकभर चालूच उरतलो. हवामान विभागाचो अदमास. आता बुधवारच्या हवामानाचेर नदर मारूया. गोंयांत तापमान वाडपाची शक्यताय आसा. IMDन चडांत चड 34 डिग्री सेल्सियस पूण चड आर्द्रतायेक लागून 40च्या उण्या प्रमाणाचो अणभव येतलो. उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. सकाळी आमकां कांय प्रमाणांत कुपयाळे मळब दिश्टी पडटले, जाका लागून सुर्या पासून थोडो वेळ सुटका मेळूं येता. पावसाची शक्यताय ना, पूण IMDन सकाळी धुक्याची शिटकावणी दिल्या. मध्यम धुक्याक लागून दिसपाचें प्रमाण उणें जावं येता. देखून प्रवाशांनी जतनायेन गाडी चलोवची आनी सुरक्षीत रावचें. उष्णतायेचें ल्हार उणें पूण तापमान सामान्य परस चड. उष्ण परिस्थिती सप्तकभर. बुधवारचो अदमास 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. चड आर्द्रतायेक लागून 40च्या उण्या प्रमाणाचो अणभव. सकाळी कांय प्रमाणांत मळबान दाटिल्ली कुपां पूण पावसाची शक्यताय ना. IMDची बुधवारा सकाळी धुक्याची शिटकावणी. मध्यम धुक्याक लागून दिसपाचें प्रमाण उणें जावं येता. प्रवाशांनी सादूर रावन गाडयो चलोवच्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो ट्विटर अकावंट आनी फेसबूक अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.